लोकार अध्यक्ष म्हणून आम्ही जाता तितलो प्रयत्न करतले की हो बऱ्यांतलो बरो युवा महोत्सव करपाचो. आमदारान आतां म्हजो फूल सपोर्ट आसतलो. प्लस हांव बाकीच्या सगळ्या युवा गोंयच्या रिक्वेस्ट करता की तांच्यांनी हातूंत पार्टिसिपेट जावपाचें. बाकीचे जे वेल विशर्स आसा आमच्या बिचोलीन आनी सरकाराकय आमकां डेफिनेटली आमकां तेंको दिवचो. आमचो सरकार हांव आमच्या गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंता कडेन उलयला आनी तांकां आमी चीफ गेस्ट म्हणून त्या दिसा हें करतले, इन्वायट करतले आनी तांच्यांनी आमकां ह्या युवा महोत्सवाक सपोर्ट करपाचो आनी जाता तितलो युवा महोत्सव बरो सक्सेसफूल जावपाचो. जितल्यांनी जे आमकां कॉपरेट करता नारायण झटे कॉलेज आनी सगळे ग्रूप तांच्या पयलींच म्हणजे हे जावच्या पयलींच हांव मना पासून धन्यवाद. पयले सुवातेर नमन म्हणजे मिरवणूक सर्त आसा, मागीर कोंकणी पॉप ही सर्त आसा, लोकमाण म्हणजे गोंयचे जे पारंपारीक नाच आसा ताची सर्त आसा, मागीर ताचे फुडें मुस्तायकी म्हणजे देशी पारंपारीक भेस ताची सर्त आसा, फास्की म्हणजे पेंटिंग कॉम्पिटिशन आसा, ताचे फुडें शूटिंग शॉर्ट फिल्म करपाची कॉम्पिटिशन आसा, त्या शिवाय प्रश्नमाची आनी ह्या वर्सा एक नवी सर्त आमी घेतात ती म्हणजे रंगीत फोमीस म्हणजे डिजिटल आर्ट हाचें एक सर्त आसा. तर ह्यो सर्ती आशिल्ल्यो त्यो शिक्षणीक संस्था आनी पंगडा खातीर दोगांय खातीर ज्यो सर्ती आसात त्यो. आतां थोड्यो सर्ती ज्यो आसात त्यो फक्त शिक्षणीक संस्था खातीर आसात. त्यो अश्यो आसात दिखतय म्हणजे पारंपारीक वाद्याची जुगलबंदी ही सर्त फक्त शिक्षणीक संस्था खातीर आसा. तशेंच लोकनाट्य ही एक नवी सर्त ह्या फावटी आमी सुरवात करतात. ती लोकनाट्य सर्त आसा ती फक्त शिक्षणीक संस्था खातीर आसा. मागीर पंगडा खातीर जी फक्त सर्ती आसात तातूंत खेळ म्हणजे रस्तो नाट्य स्ट्रीट प्ले ही सर्त आसा. तशेंच आयले तशें गायले म्हणजे ट्रिओ सर्त जी आसा ती फक्त पंगडा खातीर आसतली. तर ह्यो महोत्सवांतल्यो साबार सर्ती आसा ज्यो फक्त पंगडा खातीर, तर कांय सर्ती फक्त शिक्षणीक संस्था खातीर आनी ज्यो चडश्यो सर्ती आसात त्यो दोन्ही शिक्षणीक संस्था आनी पंगडा खातीर आसात. कोविड काळात ब्रेक पडिल्ल्यान परत एकदा आमी 26वो गोवा युवा महोत्सव ह्या वर्सा थंयसरूच मनयतात. आनीक आमकां ह्या आयोजना भितर जो पालो मेळ्ळा म्हणटा ते म्हणजे पंगड आनी ह्या उत्सवाचे योगाध्यक्ष म्हणून आमी डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टी हे आसतले आनी कार्याध्यक्ष आमगेलो कलानंद बावडकर. त्या भायर हे सगळे जाण आमकां पालो दिवपाचे आसा. हो महोत्सव आसा तो 25 आनी 26 जानेराक डॉक्टर हरीश साठे कॉलेजीच्या प्रांगणांत जातलो. आनीक महोत्सव आसा तो शैक्षणीक संस्था, महाविद्यालय संस्था आनीक हेर कल्चरल ग्रुप्स आसा तांचे खातीर आसता.